आज आम्ही ऑफिस ओपन केल्ली आसा काणकोण तालुक्यांतल्या काणकोण म्हालांतल्या लोकां खातीर। हांव पूर्ण गोंयभर ऑलमोस्ट 40 ऑर्गनायजेशनां असो आसा, एफिलिएटेड आसा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तितूंत काणकोणाक कितल्या ऑर्गनायजेशनां एफिलिएटेड आसा। आज आमचे काणकोण म्हालाक, काणकोण तालुक्याक वेगवेगळे ऑर्गनायजेशनां, तितूंत लिडींग ऑर्गनायजेशन म्हणजे आमचे काणकोण विजन मिशन, काणकोण स्पोर्ट्स अकॅडमी, काणकोण कल्चरल अकॅडमी, मांडवी परिवार, जनसेना, स्वाभिमानी जागृत काणकोणकार आणि वेगवेगळे संस्था आम्ही काणकोणाक कार्यरत आसात। ह्या संस्थेक आमचे वेगवेगळे पक्षांतले, वेगवेगळे समाजातले, वेगवेगळे धर्मांतले लोक ह्या संघटने आसात। थोड्या लोकांक हांव काँग्रेस पक्षांत आसल्यान त्या काँग्रेस पक्षाच्या ऑफिसांत येवपाक प्रॉब्लेम जाता। तेन्ना आमी डिसायड केलें, आमचे सगळे बराबरच्या वांगड्यांनी, आमच्या ऑर्गनायजेशनांनी आमी कशें ऑफिस ओपन करचें, ज्या कडेन नॉन पॉलिटिकल सगळे ऑर्गनायजेशन्स आसते, बसपाक एक कंट्रोल रूम मेळचो, म्हणजे ऑपरेशन थंयच्यान जावचें, फंक्शनींग थंयच्यान जावचें म्हणून आमी डिसायड केलें। आनी तितून ते डिसायड करून आमी ठरयलें काणकोण तालुक्या खातीर काणकोणां जितली ऑर्गनायजेशन आसा आमची, आमी एफिलिएटेड आसात, तांकां लागून आमी एक ऑफिस तयार करचें म्हणून। ताका लागून आमी आज ऑफिस ओपन केल्ली आसा दसऱ्या निमित्यान एक बरो दिसाक। आनी ह्या ऑफिसाक म्हणजे सगळे तरेचे, जावं ते सामाजीक लेवलाचेर, सांस्कृतीक, क्रीडा, जावं वेगवेगळे जे क्षेत्रांत आमी काम करता त्या ऑफिसां हांगच्यान ऑपरेशन आनी फंक्शन चालू जातलें। आतां आमकां पासून खुबशे लोक काणकोण तालुक्यांतले, काणकोण म्हालांतले लोक मेळपाक सोदतात, वेगवेगळे इश्यू लागून, वेगवेगळे कामां लागून तांकां आमकां मेळपाक मेळनासलें। पूण आज हें ऑफिस जाल्ल्यान ज्या संघटना आसात, जे काणकोण विजन मिशनां आसात, काणकोण स्पोर्ट्स अकॅडमी एफिलिएटेड आसात, काणकोण कल्चरल अकॅडमी एफिलिएटेड आसात, मांडवी परिवारा, जनसेना, स्वाभिमानी जागृत काणकोण, तांकां आतां हांगा एक मेळपाचो एक जागो जाल्लो आसा। तेन्ना आतां कोणूय कसलोय इश्यू आसल्यार ते हांगा येवन आमकां डिस्कस करून आमकां मुखार व्हरपाक प्रयत्न करूंक शकता आमी।